ये प्रभुपाद हम इस्कॉनाक टच येवन एक 15 वर्स जावन अशें पुरो जाल्यार आत्ते हें प्रभुपाद दिलामृत सांगचे निमित्त प्रभुपादाल प्रत्येक क्षण क्षण जिवानाचे फिलिंग कशी म्हळ्यार म्हाका हे अवकाश दिलेलो हांव बद्दची भागवत पुराण कोंकणी सकड मेंबर्साक हांव म्हगेले हृदयांतर दुखून हांव धन्यवाद आनी नमस्कार सांगता. आणि तुमगेले बिझी स्केड्युलान तुम्ही हांगा जॉयन जालेले पुरा वैष्णव बंधू आनी भगिनी तांकां सगळ्यांक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद आनी नमस्कार. आमी फुडली वारा आमी हें केल्लेले कशें म्हळ्यार प्रभुपाद मुंबयतू प्रभुपाद शिष्य डॅन्सिंग व्हायट एलिफंट्स नृत्य करचे धवे हस्त्यो म्हळ्यार भारी फेमस जाताची. मागीर प्रभुपाद नाका इंडियान पुरो डान्स करता कीर्तन करता मस्त जन आसताची नाका पुरो म्हणून मागीर लायफ मेंबरशिपाक तांकां सगळ्यांक पेटयता लायफ मेंबरशीप घेवच्याक. तशी लायफ मेंबरशिपाक 1111 रुपीज म्हणून सांगिल्लें हांवें. तशें मस्त जन सिग्नेचर घाल मस्त जन मेंबर जाताची लायफ मेंबरशिपाक. मागीर प्रभुपाद मुंबय श्री सेक्सारी म्हळ्यार तांगेले घरकड राबून आसता तेन्ना थंय आनी ह्या पुरा वायट डॅन्सिंग व्हायट एलिफंट प्रभुपाद विशय पुरा टायम्स ऑफ इंडिया टायम्स वीकली पुरा सकड येवन प्रभुपादाल फोटो हांगेल फोटो पुरा घालून प्रभुपाद फेमस जाता इंडिया पुरा फेमस जाता. ते सेक्सारियल घरकडे भारी रिच पर्सन तो ताका 7 माळ्या बिल्डींग आशिल्लें म्हूण म्हळेलें. तांकां प्रभुपादाक आनी प्रभुपाद शिश्या करपाक ताणें जाग दिलेलो. तशी थंय एक म्हणटा तो एक तागेले गण्याती गण्य म्हळ्यार तितले फेमस जालेले जन श्रीमंत जन मुंबयतू मस्त श्रेश्ठ जन तांकां सगळ्यांक एक आपयतो मिटिंगाक. आनी तूं सांगता की बायल मनशां पुरा सिल्का कापड कई भांगर कई पुरा घालून रिच पर्सन्स पुरा हाय क्लास जन. मागीर पुरो दादली पुरा नेहरू कालराचे शर्ट कई मागीर रेशमेचे म्हळ्यार रेशम्याचे सूट कई मागीर गरी गरी इस्त्री घाल्लेले धोती कई असल पुरो सकड तसल जन 200 जनांक आपयत केन्ना. तेन्ना प्रभुपाद आले विनयत पळयाची प्रभुपाद सांगता की ते वाटेर रस्त्यार आशिल्ले तण हांव तोंडा घेवन तुमगेल्या मागता दय कोरून तुमी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करका म्हणून मागता तांगेल्या कितली ह्युमिलिटी प्रभुपाद आली म्हळ्यार हांव कळटा. दय कोरून हांव ते रस्त्यार पडलेले तण हांव तोंडा दवरून हांव तुमगेल्या मागता दय कोरून तुमी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कराची म्हणून मागता. तशी प्रभुपाद मुंबयतू तशी प्रिचींग करता. मागीर हांवें नेक्स्ट सांगिल्लें आजी खंयचे खंयचे प्रभुपादाल जिवनांत दाखोवन इन्सिडेंट्स पळया. आजी ऑक्टोबर 1970 अमृतसराक प्रभुपाद वता. 7 जन शिष्य 2 जन लेडीज शिष्य तशी. मागीर प्रभुपाद एक्चुअली अमृतसराक कसला वता म्हळ्यार वेदांत संमेलन समिती जनान आपयलेले ताका ते थंय वता आसता. मागीर वेदांत संमेलनांत प्रभुपाद हे करता ते भाग जाता म्हळ्यार ते हिंदीन स्पीच दिता. मागीर प्रभुपाद अमृतसरांत मस्त हिंदू कुटुंबा घरकड भेटी दिता. एक दिवसांत अर्ध डझन घरकडे वतके थंय पुरा जेवण कर म्हणून वताय करता कितें कशें प्रभुपाद ते मॅनेज करता पळया. मागीर राजमनेतन
रायल फॅमिली सर्वलेले बलदेव इंद्र सिंगाल घरकडे प्रभुपाद भेट दिता आणि तो बलदेव इंद्र सिंग फर्स्ट लाईफ मेंबर जातके इस्कॉनाचे फर्स्ट लाईफ मेंबर इन अमृतसर जाता एक दिवसांतू 8 प्रोग्राम के प्रभुपाद करतके आणि रात्री येतना प्रभुपाद शिष्यान आणि प्रभुपाद नेता रात्री येतना 12 गंटे मध्यरात्रीके पळय कितले प्रभुपाद वर्क हार्ड करता प्रभुपाद स्पीड आका शिष्यांक हे करू जना तेचल म्हणे स्पीड प्रभुपादाला मागीर ते अमृतसरांतू रामतीर्थ म्हळ्यार एक सरोवर थंय वताची थंय रामायणा कथ सांगता प्रभुपाद मागीर ऑक्टोबर 30, 1970 अपास मुंबई रिटर्न जातना दिल्ली जावन येवका दिल्ली जावन येतना थंय दिल्लींत एक 20 मिनट हॉल्ट जाता ट्रेन कळमा तेन्ना एक डी गुप्ता म्हणलो मेळटा तो प्रभुपाद सांगता हांव तुमकां हेल्प करता दिल्लीन देवाची अशें म्हूण सांगता तेन्ना गुरुदासाक प्रभुपाद थंय देवयता मागीर नोव्हेंबर 10 दिवस नंतर नोव्हेंबर 1970 मुंबयतू मनोहरलाल अग्रवाल तागेले सीताराम देवस्थानांतू राबता फुडले पंत हांव सांगिल्लें तुमकां मुंबयतू तो कोणाल घरकडे रावलो सेक्सारी घरकडे ह्या पंता पास मुंबई आयले तेन्ना मनोहरलाल अग्रवाल तागेले घरची सीताराम देवस्थान थंय राबता घरा नांव रामशरणम मागीर जुहू बीच थंय सिंधिया हावजांतू प्रभुपाद उपन्यास दिता ती मोरारजी सिंधियाक प्रभुपाद जिवंत जावन येत म्हूण ती लेखिल्ली ना तीन केन्ना टिकेट दिवन ताका बोटार पेटयले तेन्ना कार्गो शिप्पारी तेन्ना तीन लेखिल्ली ना प्रभुपाद आपास जिवंत येत म्हणून आतां प्रभुपाद कशें आयला एक दुर्बळ साधू न्ही आतां प्रभुपाद आयलो एक यशस्वी साधू जावन इंडिया आयला मोरारजी श्रीमती मोरारजी तिका भारी खुशी जाता मागीर प्रभुपाद सांगता भारतीयांक इंडियन्साक तुम्ही विसरून गेलेले एक आध्यात्मिक संस्कृती आपास येवका म्हणून प्रभुपाद हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी विसरून गेल्ल्यांची कृष्णा विसरून गेल्ल्यांची तसल आध्यात्मिक संस्कृती फुडें आशिल्ली आतां आपास तुमी ताका रिटर्न येवका म्हणून प्रभुपाद तांकां रिक्वेस्ट करता मागीर आपास डिसेंबर 3, 1970 इंदोरा प्रयाण करता प्रभुपाद थंय गीता जयंती महोत्सवाक आव्हान थंय इंदोरान तुजी 13 लाईफ मेंबर्स जाताचे मागीर पळया ते गीता जयंती वेळार थंय प्रभुपादा लेक्चर थंय जावची पुरो सकड ते गीता जयंती जाल्यार थंय सकड जावची पुरो निराकार कसर तांगेले मनोकल्पित पुरो व्याख्यान ते प्रभुपादाक इरिटेट जाता थंय त्या कशें जाता म्हूण पळया आजी सो फर्स्ट ऑक्टोबर 1970 अमृतसराक प्रभुपाद ट्रेनारी 7 जन जेंट्स शिष्य आनी 2 जन लेडीज शिष्य तांगेले ಒಟ್ಟು अमृतसराक 2 दिसा प्रयाण कೈ प्रभुपाद उडगास करता थोडे वर्ष ಕೆಲವು ವರ್ಷ फुडें प्रभुपाद बॅक टू गॉड हेड पत्रिका प्रिंट करूक डिस्ट्रीब्यूट करूक कितले हेल्प जेवका म्हणून हे झांसी देहली कानपूर कलकत्ता मुंबई एकलो चमकलेलो तेन्ना कोणीय प्रभुपादाक सपोर्ट कोनी आतां 5 वर्स नंतर प्रभुपाद रिटर्न आयला कोणाल ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಿಷ್ಯ ಫೇತ್ಫುಲ್ तागेले शिष्याल ಒಟ್ಟು आयला तांगेले प्रभुपादाक आतां फुडें कोणाले सपोर्ट नाशिल्लो आतां प्रभुपादाक शिष्याले सपोर्ट ह्या
पुरा भारतीय जनाक मनावता हो प्रभुपादाल म्हाका इतले जन आसची म्हणलें. मागीर तुमकां गोत्ता आसा की अच्युतानंदानी जयपताका महाराजाक कलकत्ता सोडलेलें प्रभुपादान. जयपताका हंसदूता, अच्युतानंद स्वामी, जयपताका स्वामी आनी हंसदूता तांकां कलकत्ता सोडलें. मागीर तमाल कृष्णानी श्यामसुंदराक मुंबयत. हांकां पुरा सकड तुमी लायफ मेंबरशीप एनरोल करून घेवपाक जाय तितले जनाक म्हणून सांगता प्रभुपाद. आनी खंय खंय आमकां प्रिचींग करूं जाता, खंय खंय प्रिचींग करची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तांगेले ಒಟ್ಟು तागे शिश्याल ಒಟ್ಟು प्रभुपाद इंडियांत ट्रॅव्हल करता. प्रभुपाद केन्नाय नुतं वयचना. तर प्रभुपादाक कसले केन्नाय कृष्णा विशीं सांगका, नवे नवे जनाक भेट करका, तांकां उपदेश करका, तांकां भक्ती सेवेचे मार्ग दाखोवका. हेची प्रभुपादाक थंय अमेरिका आसल्यार तेंची कामां, हांगा आसल्यार तेची. तशी ट्रेन कुरुक्षेत्र स्टेशना पावतना प्रभुपाद सांगता ह्या स्टेशन लागींची 5000 वर्स फुडें कृष्णान हांगा भगवद्गीता सांगिल्ली म्हणून तांगेल्या शिश्यांक सांगता प्रभुपाद. केलो जन लेखताची हें कुरुक्षेत्र म्हळ्यार एक असं की एक पौराणिक काणयेची एक जाग म्हूण लेखताची. आनी केलो जन लेखताची हें कसं म्हळ्यार देह आनी इंद्रियाचे क्षेत्र म्हूण लेखताची. कस कसले अनर्थ सांगताची. आमी हे रेल्वे स्टेशना आसाची आनी तेन्ना प्रभुपाद सांगता कुरुक्षेत्र बदलचे ते जाग न्ही म्हणून कशें सांगचें जाता. हांगा हें मस्तू एक चारित्रीक जावन एक इम्पॉर्टंट जाग हो म्हण प्रभुपाद सांगता. मागीर तशी रेल अमृतसर स्टेशना पावता. ते वेदांत संमेलनाचे समितीचे जन प्रभुपादाक वेलकम करून थंय आशिल्ले एक गार्डनाक उद्यानवना आपोवन व्हरताची आनी दाखयताची कशी संमेलनाक एक व्हडले टेंट हे शामियाना आनी पुरो घाल्ला पुरो दाखयताची. आनी थंय हांकां प्रभुपादाल शिश्यांक रावच्या खातीर 3 रूम दिताची. एक प्रभुपादाक आनी एक जेंट्स जनाक 7 जनाक ते कूड सांज येतके. मागीर लेडीज आशिल्ली न्हय, लेडीज आशिल्ली तांकांय जावका पळय. तशी 2 लेडीजाक एक सेपरेट, 7 जन जेंट्स शिश्यांक आनी एक प्रभुपादाक 3 कूड दिताचे. तेन्ना सकाळीं प्रभुपाद थंय आशिल्ले तेन्नाय 4 गंट्याक उठाचें, मंगळा आरती कीर्तन करूंक शिश्यांक आपयता प्रभुपादाल रुमांत. प्रभुपादाला राधा कृष्णाले विग्रह आसता आनी त्या कितले म्हळ्यार 1.5 वस तुका प्रभुपादा उठ्ठू प्रयाण करतके. प्रयाण करतके आनी प्रभुपाद कितले प्रभुपादाल आनी ते राधा कृष्णाल ಒಟ್ಟು संबंध हें शिश्यांक एक भारी खुशी दिसतके. मंगळारती अटेंड करचे, प्रभुपादान कीर्तन करचे, प्रभुपादान भागवत सांगचे, हे पुरा भारी खुशी जातके. 4 गंट्याक सूर्योदय जाय न्ही तेदो भितर मंगळा आरती हें पुरो सकड जाता, नैवेद्य जाता, प्रभुपाद फ्रुट्स न्ही दिता. हांगा पुरा मस्त शी आसके सकड हांगा शिकून बसला ते. प्रभुपाद सांगते गट्टी भागवत सांगाची, गट्टी भागवत सांग वाजयाचे म्हणून सांगते. तशी मागीर प्रभुपाद ते वेदांत संमेलनाक वतके थंय मस्त जनान तूं अमृतसराक इंग्लिशान सो प्रभुपाद हिंदीन स्पीच दिता. मागीर प्रभुपाद थंय प्रिचींग काम करता आसता. प्रभुपाद प्रति घंट्याक बोधन करतके. तशी प्रभुपादाल कुरुमांत काय निरंतर जनाल एक व्हडले प्रवाहाची येतके. जन कितले जन येता म्हणून लाखणातील जन येताचे.
पुरा जन प्रभुपा दैवभक्त आशिल जन प्रभुपाद आशीर्वाद घेवचे येताच के ह्या प्रभुपाद शिष्या सांगता पळयाची वा भारतांत कशी एक संताक मेळच्याक आनी कशी जन येताच पळयाची म्हणून आपूक सांगता म्हणून ना एक संत आयला म्हणून पुढं ताका नमस्कार घालून या करू का आशीर्वाद घेवचे जन येता आज आमगेल घर कडेन एकलो ब्रजवासी संतू आयलो आम्ही कोणाक सांगितलं तर जन्मस्त जन येताची नाका म्हणून म्हणे तशी संतू एक संत आयलो प्रेमानंद महाराजाले गुरुले भावाल पूत की तशी त्यांनी आईलेंचे ब्रजवासी तशी संत आईल म्हळ्यार जन आपापीची तांगेले आशीर्वाद घेवका नमस्कार करका म्हणून ते भारतीय जनाक एक ते एक संस्कृती आस तशी पुरा जन प्रभुपादाक मेळच्या येताची आणि तशी प्रभुपाद पुरा हिंदू कुटुंबा ಒಟ್ಟು जनाल घर कಡೆ वता थंय कितले प्रभुपादाक आपयताच म्हळ्यार हांकां शिश्यांक बेजार प्रभुपाद तितले घर कಡೆ कशी वता म्हणून बेजार जातके एक दिवस प्रभुपाद अर्ध डझन म्हळ्यार स जनाले घर कಡೆ वतके सक जन आमगेल घर प्रसाद यायचे आमगेल घर प्रसाद त्या तांगेल ಒಟ್ಟು ते समय ह्या स्पेंड करका मागीर तांणी दिलेले प्रसाद कशी खावचे अर्ध डझन घर कಡೆ प्रसाद दिताचे ते खावन हांगा शिश्याक पुरो पडटा दुखे निके जायना म्हणून प्रभुपाद भारी बुद्दन न्हू प्रभुपाद कीर्तन करता थोड्यांची खाल्ला म्हण केची शिकोवन प्रभुपाद येत आशिल्ले अर्ध डझन घर कಡೆ पुरा घर कಡೆ खायना आशिल्ले प्रभुपाद हांकां शिश्यांक पुरो ते सकड खावन मागीर तांणी प्रभुपाद कशी कर कितें शिकोवच्या तांणी कडेन शिकताची तशी प्रभुपाद थंय कांय प्रतिश्ठीत राजमनेतनाच्यो आसता ते अमृतसराचे राजमनेतनाच्यो तो कोणा बलेदेव इंद्र सिंग म्हळ्यार तागेल घर कडेन वता प्रभुपाद ते पंजाबाचे राजमनेतनाचे तो तागेल घर कಡೆ पुरा सकड तो क्षत्रिय तांणी क्षत्रिय न्हू पुरा सकड ह्या सकड घाल तांणी दिश मारलेले वाघा चर्म वाघाचे माथे हे पर सकड सकड घाला के ते पळोवन सांगता की ताका भारी एक ह्या के प्रौढ यो आमगेल घर कಡೆ पळय आमी सकड अशी हंटींग करून करता आशिल्लींची अशी करता आशिल्लींची म्हणून पुरो सकड सांगता की प्रभुपाद तूं हाका दिवश मारले वय हांव दिवश मारले अशें म्हणून सांगता की भारी चांग अशें म्हणून सांगता की तेन्ना तो सिंग म्हणटा की एक्चुअली जन सांगताची म्हाका ज्योती सांगताची हांव फुडल्या जन्मांत कुरुक्षेत्र युद्धांत आशिल्लो कुरुक्षेत्र युद्धांत हांव भागवयसलेलें म्हणून सांगताची तेन्ना सांगता प्रभुपाद साथ दिना कोण कुरुक्षेत्र युद्धांत सैनीक अशें पळय तांकां पुरो सकड सद्गती मेळ्ळ्या कशी म्हळ्यार कृष्ण येदूर वचून तांणी मेलिल्लीं न्हू पुरा कृष्णा पळयता तांणी मेलिल्लींची कृष्णा सान्निध्यारी मेलेल्यांक आपास जन्म ना तशी प्रभुपाद ना साध्य ना म्हणून सांगता कोण कुरुक्षेत्र युद्धांत पार्टिसिपेट केलें की तांकां सगळ्यांक मुक्ती मेळ्ळ्या म्हणून सांगता प्रभुपाद काय वाड न्ही तूं बेजार करूं नाका तूं आतां कृष्णाल भक्त जा म्हणून सांगता तूं कृष्णा भक्त जाला पुरो म्हणून सांगता की ताका तशी ताका लायफ मेंबरशीप घेता तो प्रभुपाद सिंग इस्कॉनाचे लायफ मेंबरशीप घेता मागीर थोडे प्रभुपाद शिश्याल वटन केलो उलयता करता पुरा मागीर प्रभुपादाक सांगताचे शिश्य तूं इतले सकल प्रोग्राम करून ओपू नाका म्हणून 8 घर कಡೆ प्रोग्राम करून येतना मध्यराती 12 गंटे अशी जाता की तांकां शिश्यांक एक न्हिदला पूर जाता प्रभुपाद कसो करता तितले सकल प्रोग्राम करून येवन प्रभुपाद ताणें केलेले हाजे प्रिचींग केले उपन्यासाचे स्पीचाचे टेप आयकता आसता पळय प्रभुपाद जाले एक पेशन्स डेडिकेशन
एक कामाक एक छल डिटर्मिनेशन हें पळयाची प्रभुपाद तितले घरकडे 8 घरकडे काम करून स्पीच दिवन 12 घंटे येवन मागीर रेकॉर्ड आयकून बसला. एक म्हणटा मागीर त्या अमृतसर कसं फेमस गोल्डन गोल्डन टेम्पल वयवा थंय पळोवचें दाखोवचें व्हरता प्रभुपाद. मागीर सकून तांणी सांगिल्ल प्रश्नाक पुरो जवाब दीत प्रभुपाद. मागीर थंय कशी प्रसाद जाता चपाती कशी जाता व्हड कायले वयरी चपाती भाजताची त्या पुरा सकड आतां सकड मेशिनांत जाता चपाती मेशिनांत भाजून टपा 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 पडटा मेशिनान प्रेस जाता तेन्ना तशी ना हातान करून व्हड कायले वयर घालून ती भाजून हाडची मागीर प्रसाद वाडचे हें पुरो सकड प्रभुपाद दाखयता. आनी थंय बूक कसो कोण आयिल्ल जनाल पुरा तांत प्रभुपाद AC भक्ती वेदांत स्वामी म्हणून अतिथी गेस्ट कोण विजिटर्स तांगेले आज घालता कसं धर्म म्हळ्यार हांव कृष्ण भक्त म्हणून घालता प्रभुपाद. तुगेले ओपिनियन कसं म्हळ्यार बहु आध्यात्मिक हांव आध्यात्मिक म्हणून स्पिरिच्युअल म्हणून घालता प्रभुपाद. तशी मागीर थंय अमृतसरांत रामतीर्थ सरोवर आसा थंय वताचें. थंय कसं म्हळ्यार मस्त वर्स फुडें हांगा वाल्मिकी आश्रम आशिल्ले प्रभुपाद सांगता. आतां पुरा थंय ड्राय जावन पाज म्हळ्यार बिग बिग बंडे म्हणटा पळय ते पुरा पाजांनी जावन झाडांनी दिसना. आनी ते रामतीर्थ सरोवरा देंवच्याक मेट्टा न्ही आसता ते हांकां शिश्यांक भारी खूश जाता तांगेले आध्यात्मीक आन प्रभुपाद कोण बायोलॉजिकल आनी तांगेले आनु आतां आध्यात्मीक आनु आनी गुरू गुरू सो तांणी खंय व्हरता खंय तांकां वचचें तागेले वट वचचें तागेलें सानिध्य तांकां भारी खूश दिसता सकड. मागीर तांकां चड रामा विशीं गोत नाशिल्लें. प्रभुपाद सांगता कशी रामान कशी हांगा सीतेक कशी रान्नां पेटयली. मागीर ती वाल्मिकी ऋषीले आश्रमांत येता मागीर थंय 2 जाण चेडवांक एक्चुअली पळय केलो जन सांगता लव आनी कुश 2 चेडूं जालें निजांव तो लव जाता मागीर वाल्मिकीन दर्बेन आनीक चेडाक कोरचें ताका कुश म्हणून नांव दिल्लें म्हूण सांगता. मागीर यज्ञाचे अश्व राम पेटयता तेन्ना आनी चेडूं धरताची. मागीर ह्या पुरो सगळें काणी सांगता प्रभुपाद. मागीर तांकां कळटा लव कुशाक आनु चमकलो म्हणून तेन्ना वाल्मिकी तांकां गीता गीता रामायण शिकयता. मागीर हें पुरा तशी मागीर सीता भूंय ओपन जावन ती भुंयच भितर वता भुंय देखून आयिल्ली न्हू ती मागीर वापस भुंयच भितर वता म्हणून पुरा काणी सांगता प्रभुपाद. हें 8 लक्ष वर्स फुडें जाल्लेलें प्रभुपाद ते रामतीर्थ सरोवरा लागीं तांगेले शिश्यावटी हे पुरो सकल काणी सांगता. हे डिवोटीस तांकां दिसता एक स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे डोर ओपन जाला म्हणून दिसता प्रभुपादान काणी सांगतना. तितले प्रभुपाद भक्ताक तोंडां देखून आंगिल्ल उतर आयकुच्याक ताजे परिणाम कशे जाता म्हळ्यार स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे बागिलेच ओपन जाला म्हणून दिसता. मागीर प्रभुपाद थंय वेदांत संमेलनाचे कार्यक्रमां भागवयता. थंय केलो जन पुरो सकयल देवाक आकारना आनी पुराचे धर्माचे प्रिचींग एकची सकड परतत्वाक म्हळ्यार देवा लागीं व्हरता. आमी सकड एकची आमी सकड देव असो सकड थंय प्रिचींग चलता आसता. मागीर मायावादाचे श्लोक तत्वम असी म्हळ्यार
तूं तेची अशी म्हण पुरो रूपादाक हे सकट पळोवन भारी किरकिर जाता, इरिटेशन जाता हे सकट जनाल नाक नाकले इंटरप्रिटेशन पुरो केलो जन सांगताची आमी आमी कसले हे पुरा आमगे मनाचे कल्पने आनी उहे योगी पुरो सांगताची आमगे मना पुरो आमी लेखता आसाची तशी लेखता आसा आम कसले निर्णय घेवचे साध्य ना देवाल विशयांत आमी खावचेची आमी कसं खाता पडलं खावची कर न्हू आमी खाली खावन देवाक साक्षात्कार कर येता म्हणून म्हणताचे तपस करका म्हणून कीर्तन करूका म्हणून देवा लील ऐकूका म्हणून खाली खाल्ल्यार पुरो आमी देवाक साक्षात करूं जाता म्हणून सांगता के आनी येद्राक तेगेलो वाट्ट्यांत उंड केश घालता उंड खावन हें खावन देवा साक्षात करूं येता म्हणून सांगता असल पुरो सकट व्याख्यान दिताची तेन्ना प्रभुपादाक ह्या सकट इंट्रस्ट ना थंय प्रभुपादाल मेन एम कसला लाईफ मेंबर्स करचे आनी इस्कॉन एक कलकत्ता एक इस्कॉन सेंटर स्थापन करका म्हणून पुरा इंट्रस्ट तशी प्रभुपाद थंय थंय देखून वची न्यूयॉर्कांत फिजींत आशिल्लो पुरा शिश्यांक लेटर बरयता मागीर ऑक्टोबर 30, 1970 10 दीस अमृतसरांत प्रभुपाद आशिल्लो आपास रिटर्न मुंबय येता तेन्ना प्रभुपाद गुरुदासाल ಒಟ್ಟು फस्ट क्लास तेन्ना फस्ट क्लास सेकेंड क्लास अशें म्हण आशिल्लें आतां सेकेंड AC फस्ट AC तशी तेन्ना फस्ट क्लास तांतू बोगींत बैसुनात प्रभुपाद आनी शिष्य अनेक हांतू कंपार्टमेंटा बैसून आसताची ते प्रभुपादाले कंपार्टमेंटा ते रैलाचे इंजिना लग्गी आशिल्ले मिटके प्रभुपादाले आंगार पुरा कळे कळेची मसी ते इंगळ्याचे होगो लागून प्रभुपादार कळे कळे जालेके आतां यमुना सांगता कसं सांगता यमुना हे अमृतसर दकून डेल्ली वच्चे डेल्ली दकून मुंबय सो अमृतसर दकून डेल्ली वतना प्रभुपाद कसं करता म्हणून ही यमुना वचून पळयतके तेन्ना प्रभुपाद चंद राया म्हणके शिकोवन न्हिदलाके ते न्हिदला म्हळ्यार अशी वर्गलाके तेन्ना चंद तोंडार हांसके प्रभुपाद आले ती यमुना सांगता यमुना माताजी सांगता हे पुरा प्रभुपाद चंद करून न्हिदलाके राया म्हणके दिसता आशिल्के प्रभुपाद तेन्ना आमी प्रभुपादाक नमस्कार यमुना आनी कौसल्या माताजी नमस्कार केला तेन्ना प्रभुपादाल दोळे तितले ब्राईट जावन शैन जाता आशिल्के तेन्ना खावच्या कसले हुन आसवे मेळटले म्हण निमगिता कसन तूं निमगिताची म्हणून यमुना माताजी निमगिता तुका जेवण जेवका म्हणून तशी काय ना म्हाका थोडे एक शीत हुनचें शीत खावका म्हण दिसता म्हण कसं नाही तसं रैला कॅन्टीना दकून हाडका तशें जायना तुमी हुन शीत कोण हाडू येत जाल्यार म्हाका जाय आशिल्लें म्हण म्हणटा तेन्ना यमुना माताजी आनी कौशल्या माताजी थंय ट्रेनारी ते वासरी किचन सोदून वताच थंय सोदून गेल्यार थंय किचनांत हे काळ्या काळ्याची ते इंगळ्या शिगडी रांदप कुचे ते पुरा आंगा तांगेले आंगा पुरा काळे काळे ते इंगळ्याची हे काळे काळे जाला सिगरेट तांताची दोग जण राबलांचके ते शिगडी लागे तेन्ना हांकां हिंदी उलोवचें याना वय वा तेन्ना जाल्यार कशें की सांगता के आमगेले गुरू महाराजाक थोड्याची चावल जेवका म्हूण सांगता के हुनची चावल जेवका म्हूण सांगता तांणी हांग न्ही सांगील पळोवन हांसताच के ते हांसतात के कोण हांग परमिशन दिताच्यो रांदप करूं ट्रेनरी तेन्ना तो रेस्टॉरंट मारे मॅनेजर सांगके 6 दिना तुमी हांगा रांदप करूंक बिणी 6 दिना म्हण सांगता के आसो प्लीज एक्सक्यूज मी गेल गुरू महाराजाक
हांग आमी थोडेशे शीत करताचे आमगे गुरू महाराजाक हांव दिल्लें हांव कोण हाडटा म्हणून सांगलां प्लीज आमकां करू सोड म्हण साध्य ना म्हणटा तो तो मॅनेजरू साध्य ना म्हणटा तेन्ना आनी यमुना माताजी आनी कौशल्या माताजी वचून ते ट्रेनाचे कंडक्टर के तागेला सुदून वताच के ते वचून सांगताचे आमगे मिगेल गुरूक हुन शीत करका म्हणून असं म्हणून तुम्ही कोरू परमिशन दिवन जाल्यार हांव ट्रेनात कोण उडकी मारता म्हणटा तेन्ना हो आनी खंडीत सिरियस जावन खंडीत उडकी मारताची म्हणून कंडक्टर जायत तुम्ही वचून ते किचना वचून शीत कराचे म्हणून सांगता आनी त्या रेस्टॉरंट मॅनेजराक सांगता की तांकां परमिशन दी म्हणून सांगता कितले येद्दद व्हडी ती इंगळ्या शिगिडके दैताकार आसा तितूंत व्हडली शिगिडके आनी ते व्हड व्हड एल्युमिनियमाचे तोप आशिल्ले आनी थोडेची एक एल्युमिनियम तोप घेवन घासून थोडे क्लीन करून उदक खतखत दवरता तांदूळ घालता शीत करता हुन शीत वाट्यार घालून लिंब्या पोडी मीठ आनी पेपर घेवन येताच प्रभुपाद आनी आयिल्ले पळोवन दोळे शैन जाता हो बद्दची आनी हुन शीत कोण हाडची मिगेल भाग्यलक्ष्मी तुमी आयलींची म्हणून सांगता प्रभुपाद तुम्ही मिगेल भाग्य लक्ष्मी मिगेल अन्नपूर्णा अशी म्हणून प्रभुपाद तांकां प्रशंस करता मागीर प्रभुपाद ते हुन शीत कचोरी पुरी लोणचें घेवन जेवता प्रभुपादाक खुशी जाता पळय कितलें तांगेलें डेडिकेशन तांगेले गुरू खातीर गुरू कसं सांगलां गुरूक एक शीत कोण हाडका म्हणून तांगेलें डेडिकेशन आमकां आजस्व हें डेडिकेशन निजांत गुरू खुश करता जाल्यार गुरू ऋण आमी तिरसूचें साध्य ना गुरूक कसन केल्यार आमी साधना तांणी आमकां कृष्ण भक्ती दिल्या आमी कृष्ण भक्ती हाडल्या हे प्रभुपाद संघांत आयल्यांची आमी कशी गुरूक ऋण कशें दिवका म्हणून आमी आलोचना करता कशी तिरसूं येता गुरूल्या म्हणून आनी तूं कळटा मागीर दिल्ली स्टेशनार रात्री पावता रात्री पयलें पुरा जन फ्रुट्स विकतलीं त्या खाण विकतलीं गज पुरा गलाटके पुरा सकट तेन्ना एक प्रभुपाद जाले कंपार्टमेंटांत एक डी गुप्ता म्हळ्यार एक मनीस येता प्रभुपाद ताणें प्रभुपादान ताका मेळ्ळें ना जाल्यार प्रभुपाद तागेले ಒಟ್ಟು लेटर आनी बरयल्लें आशिल्लें तो दिल्लीचो तितलें इन्फ्लुएन्शियल पर्सन न्ही तितलो दुड्डू आशिल्लो न्ही जाल्यार प्रभुपादाक हेल्प करता म्हूण मन ताका प्रभुपादाक स्वीट हाडून सांगता तुमी दिल्ली देवंका म्हणून सांगता जाल्यार प्रभुपादान ऑलरेडी विंगड सकट प्लॅन घाला ताणें मुंबईंत आशिल्ल्या जनाक पुरा टेलिग्राम दिला आमी येताची असल सकट अरेंजमेंट जावका अशी म्हूण आतां कसो करता प्रभुपाद गुरुदासाक सांगता तूं हांगा देव हांगा देवन ताणें सांगिल्लें तशी करी म्हूण सांगता गुरुदासाक कसं करचें म्हणून कळना जाल्यार प्रभुपाद सांगता तूं वच देंव म्हूण सांगता 20 मिनिट्स कितें राबता मागीर गुरुदास देंवता ताका भारी बेजार प्रभुपादा सोडून वच्चें भारी बेजार तशी मुंबयत नोव्हेंबर 1970 मुंबयत आपास रिटर्न प्रभुपाद येता हे पण प्रभुपाद चेंबुरांत मनोहर लाल अग्रवाल सीताराम देवस्थानार राबताच थंय कसं म्हळ्यार ते एक्चुअली ते अग्रवाल घराची ते देवस्थान थंय तांणी सीताराम विग्रह पूजा केले निमित्त ते देवस्थान आनी ते घरा नांव रामशरणम म्हणून घरा नांव मागीर प्रभुपादाक एक कूड मागीर प्रभुपादाल शिश्यांक एक 2 कूड वासरी नाणी हे पुरो सकट वेवस्था आशिल्ली एक शांत वातावरण आशिल्लें प्रभुपादाक भारी कुशल प्रभुपाद भागवत बरोवच्याक सूर करता प्रभुपाद तशी लेटर बरयता कसं म्हळ्यार हांगा कसं जालां म्हळ्यार सक्कड स्वामी तो हांवाच एक प्रमुख जाला इम्पॉर्टंट स्वामी जाला म्हणून जन पुरा म्हाका लायक करता आसची म्हणून प्रभुपाद बरयता
तुमकां एक काणी गोतस्वा कसं म्हळ्यार एक कोल्लो राय जेवका म्हणून लेखता तो कसं करता एक धुण्याच्याले म्हळ्यार वॉशरमॅन जाले एक ब्लू टब्बांत पडता ब्लू टब्बा पडटा तो ब्लू जाता पुरे कोल्ल्याल गुंपा वचून सांगता पळय हांव राय म्हाका डेली तुमी एक प्राणी हाडका तशें म्हूण सांगता हो एकच की ब्लू असो वयर दुखून आयिल्लो हो राय अशें तशें म्हणून दीस दीस तांकां एकची प्राणी पेटयता एक दीस पुरो कोल्लो हें करतना वोय भोंवता तांकां कळटा हो यो वयर दुखून आयिल्लो राय न्ही हो आमगेल्या मणकेचे म्हणून कळटा तशी प्रभुपाद ही काणी सांगता तशी हांगा पुरो जन सकड असले टक्क गुरू आसा तसलो म्हणे गुरू आसा तो सशिमित म्हाका आतां हांगा लायक एक बेनिफीट मेळ्ळा लायक म्हाका जन गौरव दिताचे म्हणून सांगता तशी ते मोहनलाल मनोहरलाल अग्रवालाक प्रभुपादान राबची एक गौरव के तागेले गड प्रभुपाद राबला म्हणलें तशी एक डझन गेस्टाक राबकारांक घेवचे कश्ट म्हळ्यार प्रभुपाद शिश्य 20 जन आसाची तांकां ते मस्त हिटा निमित्त भारी कश्ट जाता आसा आनी तांकां आनी तितले सान जाग्यान तूं राबका हें तें पुरो सकट कश्ट जाता आसता प्रभुपाद लेखता ह्याची बदला एक मुंबयतूची आमगेली एक सेंटर देवस्थान ओपन जालेलें कितलें लायक आशिल्लें म्हणून प्रभुपाद लेखता प्रभुपाद जावक जाल्यार थंय देखून चेंज करूंक ताणें राबची विंगड करून वचपाक रेडी आशिल्लो जाल्यार हांगा 20 जन तागेले स्पिरिच्युअल चेडूवांक पळोवन घेवका आणखी थोडे जन येवचे आशिल्ले सो आनी प्रिचींग करूंका हांगा प्रभुपाद तांकां घेवन प्रिचींग करूंका अशें म्हणून सकट लेखता प्लॅन केले प्रभुपादान तशी एक हिंदू संस्थे प्रभुपाद थंय 3 दिवसाचे कार्यक्रम आसा तुमी येवका म्हणटा प्रभुपाद ओके म्हणून म्हणटा तांणी जावक जाल्यार तांणी सांगता की हिंदू संस्थेन तुगेले शिश्य हांगा राबा ना बा थंय तरी सोडले जन खावचे जेवचे न्हिदोवचे हेंच करतात ना तांणी मिगेल उठून राबका म्हण कितले प्रभुपादाल काळजी पळयाची जन कशी गुरू ना मेळसता आतां स्कुलांत पळय टीचर ना मेळसता चेडूं व्हडली गलाट करताची वयवा टीचर आयली मातसो सायलेंट जाता तशी प्रभुपाद सांगता ना तांणी मिगेले राबका तांणी विंगड गेल्यार पुरो गलाट करतात म्हणून सांगता मागीर श्रीमती सुमती मोरारजी उडगास हिनेची प्रभुपादाक तिगेले कार्गोशीप वचपाक परमिशन दिलेलें तीची श्रीमती सुमती मोरारजीले एक ती एक अरेंज करता प्रभुपादाक सिंधिया हाऊस म्हणलें थंय जुहू बीच आशिल्लें सिंधिया हाऊसान प्रभुपादाले उपन्यास अरेंज करता तीन लेखिल्ले ह्या मानतारो थंय शिंया वचून खंडीत मरतलो म्हूण लेखिल्लें प्रभुपाद आपास जिवंत जावन आयलो म्हण तिका भारी खूश जाता आज प्रभुपाद दुर्बळ साधू न्ही प्रभुपाद यशस्वी साधू जावन तागे शिश्यावट आयिल्ल पळोवन तिका भारी खूश जाता तेन्ना त्या जुहू बिचांत सिंधिया हाऊसांत हें जाताना प्रोग्राम जाताना तमा कृष्ण महाराज सांगता कशी प्रभुपाद 5 वर्स फुडें हांगा देखून कशी वेस्टर्न वर्ल्डाक आयिल्लो कशी ताणें टॉमकिन्स स्क्वेरांत कशी किर्तन केलें कशी मागीर जन मेळ्ळींची कशी मागीर देवस्थान स्थापन केलें आतां भक्ताल संख्या चड जाल्यार आतां 40 देवस्थान आसाची म्हणून पुरो सांगता प्रत्येक देवस्थानांत संकीर्तन देवता विग्रह पूजा प्रसाद हें पुरो चलता आनी म्हणून कितलीं जाणां इंडिया देखून कितलीं जाणां कितलीं गुरून कितलीं संस्थेन जनां पेटयला जाल्यार तांणी तांगेल निमित्त अमेरिका जन माम्स
जळके मोट्टे हे खावचे सोडा सुचाक जायी न्ही तांकां जाल्यार हरे कृष्ण संकीर्तना आमकां शुद्ध केले प्रभुपाद पतितात्माले दुःखी परिहार करूक आयला प्रभुपाद आमी प्रभुपादाक चिरऋणी जावन आसा म्हणून पुरा तो तमाकृष्ण महाराज सांगता. प्रभुपाद ब्रह्मसंहिता दाखोवन श्लोक सांगता मागीर गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामी पुरा सांगता मागीर मोरारजी तांगेल ಒಟ್ಟು पुरा सक जेवण करता. ते एकली कोण स्पेशल गेस्ट कोण येता गो तसवा ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಾಮುಣು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಾಲಿ आणि वैजयंती माला ती प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು मेळटा. ती प्रभुपादाल विषय वैजयंती मालान कसं सांगील म्हणून बरयला सांगता कसं म्हळ्यार एक मनुष्य इतलें करूं साध्य स्वा आश्चर्य एकल्यान उपदेश कोण हे पाश्चात्य तांगेल दुरभ्यास दाखोवन सोडायसिले आनी कितली की सेंटर कितली की जाग्यार अमेरिका स्थापन केले कितले कष्ट ताणें फेस करून हें केलें भारी आश्चर्य म्हणून ती वैजयंती मालान सांगिल्लें आसा. ह्या अमेरिकांत 5 वर्सांत प्रभुपादानाले अचिव्हमेंट्स हे पळोवन पुरा इंडियन्स भारी प्रशंस करतात भारी गौरव दितात प्रभुपादाक आनी प्रभुपादाले कृष्ण प्रज्ञेंत एक ऑथॉरिटिवनेस स्प्रिचींग करचें पळोवन जन कितली की गौरव आशिल्ले जन पुरा सक प्रभुपादाक आमगेल घर कडेन येवका म्हणून पुरा जन आपयतात के प्रभुपाद तशी इंडियन्सां मेळूं वता तांणी पुरा प्रभुपाद एक स्पेशल जन म्हणून तशी प्रभुपादाक गौरव दिताची. प्रभुपादान आमगेल घर कडेन आयलेले आमगे घर पावन जालें म्हणून तशी लेखताची. प्रभुपादाक हरे कृष्ण कीर्तना भगवत गीता तत्वज्ञान आनी भगवंताल प्रसाद गौरव दिवचे हे पुरो सकट तुमी करका. तुमी हे कृष्ण प्रज्ञे चळवळी तुमी स्वीकार करका इस्कॉनाचे लाईफ मेंबर जावका आनी मुंबयेंत एक व्हडलें सेंटर स्थापन करूंक म्हाका तुमी हेल्प करका म्हणून सकट प्रभुपाद ते खंय इंडियन्सां मेळूं गेला थंय पुरा प्रभुपाद सांगता ह्या निजावता न्हू तुमी विसरून गेलेली एक संस्कृतीक तुमी आपास रिटर्न येवका म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हणटा प्रभुपाद रिक्वेस्ट करता तुमी आपास रिटर्न येवका म्हणून सांगता. आमगेल संस्कृती कशें कृष्ण प्रज्ञेची आमगेल संस्कृती जाल्यार आमी हे भौतीक विशयांत इंट्रस्ट दवरून आमी विसरून गेल्यांची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रभुपाद सांगता हांव भिक्ष जेवंक जाल्यार हांव भिक्ष मागता जाल्यार पश्चिम आमगेले वेस्टर्न वर्ल्ड आमी गेले 42 देवस्थान आसा थंय प्रति देवस्थानांत 50 देखून 100 शिष्य आसाची जाल्यार कसं म्हळ्यार मिगेल 1000 गटले पुस्तकां प्रिंट करका दय दोन मिगेली हे हाका मुवमेंटाक हेल्प कराची म्हणून प्रभुपाद म्हणटा. भिक्ष निमगिता म्हणटा प्रभुपाद म्हाका हेल्प कराची हितूंतले जन आसाची बूक प्रिंट करका म्हाका हेल्प कराची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तो मनोहरलाल अग्रवाल उलयता कशी प्रभुपाद तूं कशी ते क्रिश्चन्सांनी पुरो कशी तुवें कृष्ण भक्ती केल्या तूं एकलो केलेलो की तूं कोणाक हेल्प आशिल्ली की तूं अमेरिका खंयची ड्रेस घालत आशिल्लो म्हळ्यार ते शिंयाक तुवें पंचेची वेस्टीची कशी न्हेसले म्हळ्यार हाका आश्चर्य तशें तूं कशी हें केलें तुका ते न्यूयॉर्काचे ते इस्टर्न स्ट्रीटांत आनी परत प्रभुपादान थंय प्रिचींग कशी केलें कशी म्हणून ताका एक आश्चर्य आश्चर्याची ह्या म्हणटारान वचून तसं शिंया गांवांत ह्या आंवगले घालून कशी प्रिचींग केलें म्हणून निमगिता तेन्ना सकट कृष्णा संकल्पान जालेले म्हणून सांगता प्रभुपाद. आनी तो निमगिता अग्रवाल
कसं नाही तू गेल नंतर हानी कृष्ण प्रजन दवन घेता म्हणून तुका नंबिका असं म्हणून घेता प्रभुपाद सांगता खंडित हांव ना जाल्यार समीत हानी कृष्ण पद्य दवन घेताची म्हणून सांगता. तुगेल भविष्य भार तू चड जालें म्हणून सांगता. तुगेल विश्वासाक कसल आधार म्हणून सांगता. त्यानं सांगता प्रभुपाद मिगेल शिष्य हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन हांव संकीर्तन दीक्ष दिला तांकां. तांणी केन्ना हें देवाल पवित्र नाम केन्नाय उच्चारण करताची तांणे भ्रश्ट जावचे साध्य ना म्हणटा प्रभुपाद. भ्रश्ट जावचे साध्य ना आनी तांकां राखता म्हणून सांगता. मिगेल मरण नंतर समीत तांणे केन्ना तनक हें संकीर्तन चलायसिताची तितले तनक तांणी मायेक पणाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी तो अग्रवालाक दिसता हे प्रभुपादाक आनी प्रभुपादा शिश्यांक कितले दिवस राब करून घेवचे अशें म्हणून प्रभुपादाक कळटा. प्रभुपाद विंगड एकोमोडेशन सुद्दां प्रयत्न करता आसता. जाल्यार प्रभुपाद सांगता ना ना व्हड न्ही तुमी हांगा राबाची म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृताची काणी सांगता. कसं म्हळ्यार हरिदास ताको एक गुहे भितर आसता तुमकी काणी गोत्तस गुहे भितर आसता तेन्ना एक सरप राबिल्लो आसता. जन सांगताची अयो आमकां येवच्या भंय जाता ते एक सरप आसा ते सरप आसा म्हणून सकट सांगता हरिदास ठाकूर. तेन्ना जायत जना खातीर हांव ते ह्या केव गुहे हांव सोण वता म्हणून म्हणटना सरपू जावन भायर वतके सरपूची आपापीची गुहे दुखून भायर वतके. तशी प्रभुपाद सांगता हांव भायर वता तूं सांगची अशी फुडेची म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांव वता म्हणून सांगता प्रभुपाद. तशी हें चॅप्टर जालें. आतां नेक्स्ट चॅप्टर टायम जालें. आपास इंदोराक प्रभुपादा वचे आमी नेक्स्ट विकान पळया. प्रभुपाद इंदोरांत कशी प्रिचींग करता म्हणून पळया. एक हांव तुमगेले सगळ्याला एक रिक्वेस्ट करचें कसं म्हळ्यार एक आल्हादिनी माताजी म्हणून हे माताजीले एक युट्यूबान तुमी आयकुयाची. कशी तिणें प्रभुपादा खातीर डेडिकेट केलेले म्हणलें पळयत हांव सांगता आसता प्रभुपाद अशी इतली संदी ती आल्हादिनी माताजी कितलें तिगेलें डेडिकेशन प्रभुपादा खातीर. तिगेल सुरेख तिगेल वट चल सोडून वता. मागीर ही न्यू वृंदावनांत तिणें 15 वर्स थंय सेवा केलेलो आसा जगन्नाथालें. तेन्ना एक रिच मॅन येता रिच मॅन येवन सांगता ती भारी चंद आसा पळय चेली तिका हांव मिगेल पुताक हांव वाडी करता. तशें केलें पूण मिगेल पूत सम वाडटे घेतलो म्हणून सांगता. तेन्ना तिका निमगीत आल्हादिनी माताक तेन्ना तांणी इस्कॉनाक दुड्ड दिताची ह्या प्रभुपादा मुवमेंटाक हेल्प करता म्हणून ती वाडीके वपत कसल नमने एक त्याग पळयाची वाडी करू ती वपता. तो कसल आसता एक दिवस कसं की हुनर रांदे हाणू तिगेल तोंडार उडोवन सटके तेन्ना तिगेल तोंडार पुरा सकट बॉक्के येवन आसतके ती ते बॉक्के दाखयना अशी करून दाखयना अशी करून येतके कितले सैसून घेता. प्रभुपादाल खातीर इस्कॉना खातीर मागीर ती लास्ट तिका शूट करून मारताची. मिगेल कृष्णा भक्ता तुमी ती मागीर आफ्रिका वता थंय प्रिचींग करूंक कृष्ण भक्तांक तुमी कशी दिवशी मारतात तुमी म्हणून सांगून ती फर्स्ट सांगून तिक शूट करताची. तसल प्रभुपादाल शिष्य आल्हादिनी माताजी युट्यूबान तुमकां मेळटा पळय आयकुयाची. आमी कसली नाची तांकां सकड कंपेर केल्यार आमी खंयी नाची. एक हरे कृष्ण महामंत्र जप जप करूंक समेत आमकां योग्यता ना म्हणून हांव लेखतां. सो ह्या सकड वाजल्यार खंडीत आमकां जप करतना उडगास येवन आमगेले जप करेक्ट जातले म्हणून लेखता. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.